गोंय राज्यांत भलायकी खात्याच्यो चडश्यो येवजण्यो खाजगी बिलां फारीक जायना म्हूण बंद पडपाचे वाटेर आसात. खाजगी इस्पितळांचो आरोप आसा की दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेची चडशीं बिलां सरकारा कडेन पडून आसात. सरकार बिलां फारीक करिना. सरकार खाजगी हॉस्पिटलांची बिलां फारीक करना म्हूण त्या हॉस्पिटलांनी पेशंटांक परतून धाडपाक सुरवात केल्या. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे सकयल जे पेशंट खाजगी हॉस्पिटलांनी वतात तांचेर दोतोर उपाय करनात असो आरोप सिद्धनाथ बुयावान केला. गोंयचें आरोग्य बिगडलाच आनी गोंयचें आरोग्य बिगडटा गोंयांत 3 म्हयने मुख्यमंत्री नाशिल्ले, आरोग्य सामकेंच बिगडिल्लें आनी बिगडटा ही जी सरकाराची एक हेल्थ स्कीम इलेक्शना पयलीं सुरू केल्ली DDSSY दीन दयाल सामाजीक सुरक्षा योजना जी आशिल्ली तिकाय खंय तरी आतां मरगळ आयल्या अशी दिसता आनी ती अपयशी ठरपा लागल्या काय कितें अशें एक दिसपा लागलां. हेल्थ कॅर जें आसा स्वास्थ हें सामकें गरजेचें, जशें राज्याचें गरजेचें तशें प्रत्येक मनशाचें गरजेचें. आज मनशाक ह्या म्हारगायेच्या दिसांनी खुबसो स्ट्रेस जाता. बाबा आपल्यालें लायफ कशें चलोवप, आपणें मुखार कशें सरप आनी तें करता आसतनाच कितलींशीं दुयेंसांय येतात मनशाक आनी दुयेंस आयलें म्हणल्यार आज सगळ्यांत चडांत चड खर्च जाता ह्या दुयेंसा लागून जी फेल जावपा लागल्या. ताचें कारण म्हणल्यार आतां कांय हॉस्पिटलांत समज आमी गेले जाल्यार हे DDSY कार्ड आसात घेवन गेले आनी दुयेंस जालें जाल्यार कांय हॉस्पिटलां पेशंटाक परती धाडटात आनी सांगतात आमी तुमचेर उपचार करपाक शकनात आनी ताका कारण म्हणल्यार सरकार जबाबदार आसा. सरकारान आमकां 8 म्हयन्याचे पयशे दिवना, 6 म्हयन्याचे पयशे दिवना. हांवें तुमकां जो प्रेस नोट दिल्लो आसा ताचे फाटल्यान एक लेटर लायला एका हॉस्पिटलाचें, ताणें डायरेक्ट बरयल्लें आसा की आमी तुका ट्रिटमेंट दिवपाक शकनात आनी कारण आमकां सरकारा कडल्यान पयशे येनात. ह्या DDSYचो एग्रीमेंटा प्रमाणे सरकारान प्रत्येक हॉस्पिटलाक 2 म्हयन्यां भितर पेमेंट करपाची गरज आसता. गोरवांचे दोतोर सुण्यांचे दोतोर DDSSY येवजण पळयतात. वखदांचेरय तेच निर्णय घेतात. गोरवां आनी सुण्यांच्या दोतोरांक मनशाचे दुयेंत कितें खबर आसा असो प्रश्न केला. DDSY जी स्कीम पळयता मजेशीर गजाल म्हणल्यार जी जनरल मेडिसीन आसा, जनरल मेडिसिना खातीर DDSY जी स्कीम पळयतात तो म्हळ्यार एक वेट डॉक्टर, एक डेंटिस्ट आनी एक होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी हे ऑब्जेक्शन हाडटात. हांकां जनरल मेडिसिनाची कांयच म्हायती ना. आतां वेट डॉक्टर म्हळ्यार खबर आहा जनावरांचो डॉक्टर म्हणून, तो जनरल मेडिसिनाचें कितें सांगतलो. पूण हे लोकांक ताणें हाडून दवरल्यात, होमिओपॅथीक डॉक्टरांक थंय हाडून दवरल्यात आनी डेंटिस्टांक हाडून दवरल्यात जे हे हॉस्पिटलांक त्रास करतात. हांव तांची नांवां घेना हांगा. DDSSY स्कीम पळोवपा खातीर MBBS दोतोरांची नेमणूक करची अशी मागणी सिद्धनाथ बुयावान केल्या. म्हाका एक मागपा जाय सरकारा कडेन, ह्या जाग्यार तुमी खरें म्हणल्यार MBBS, MD, MS हांगा तुमी अपॉयंट करून, कारण एक कसलें दुयेंस आयलें, एपेंडिक्साचें आयलें, तांकां खबर नासता. राज्यांत चलिल्लो हो प्रकार पळयल्यार गोंय राज्याच्या तिजोरीची भलायकी बिगडल्या अशें दिसून येता. सरकारान बेगीनाच दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे सकयल खाजगी इस्पितळांची बिलां बेगिना फारीक करची अशी मागणी बुयावान केल्या. आमची गोंयची हॉस्पिटल जे गोंयची डॉक्टर आसात चलयतात तांकां त्रास करचो न्ही, तांचे पेमेंट रिलीज करचे नाजाल्यार मागीर अशी लेटरां आमच्या हॉस्पिटलांक हे कामपाल क्लिनिकान एका पेशंटाक दिलां आनी ताणें डायरेक्ट बरयलां वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दॅट द सेम कॅनॉट बी एंटरटेन ड्यू टू पेंडींग पेमेंट्स ऑफ पास्ट केसीस. सो सरकारान पेमेंटच केलें ना हांकां आनी फक्त सरकार अनावन्स करता ही स्कीम आनी ती स्कीम म्हणून. गोंयच्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मुखेलमंत्र्याक मुंबय आनी अमेरिकेंतल्या बरो उपचार करपी इस्पितळांत व्हरोन उपचार केले म्हूण तांचे आभार मानल्यात. तशेंच पर्रीकाराचेर उपचार करपी मुंबयचे लिलावती आनी अमेरिकेचे स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटर ही 2 इस्पितळां राज्याचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेन आस्पाव करचो अशी मागणी बुयावान केल्या. जवळ जवळ 400-450 दुयेंसां ह्या स्किमी अंडर आसात, पूण सगळींच हॉस्पिटलां त्यो 450 जे दुखणे आसात ते ट्रीट करता अशें ना. तातूंतले जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 100 जे ट्रिटमेंट आसात बारीक बारीक जी आसात 100-125 तितलीच ट्रिटमेंट जाता आनी बाकीच्या
ह्या ट्रिटमेंट जी गोंयांत तांणी जी एम्पेनल केल्ली आसा हॉस्पिटलां जी गोंयची बाकीची हॉस्पिटलां जे DDSYच्या अंडर आसात ह्या हॉस्पिटलांनी जायना. पूण कांय वेळार अशें जाता, कांय दुयेंसां अशीं जाता की गोंयचे भायर वचचें पडटा ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी हे ट्रिटमेंट घेता आसतना जे मोठे मनीस आसात, पयशांनी बरे आसात, फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसात आनी जे पॉलिटिशियन्स आसतात तांकांच खंय तरी हे ट्रिटमेंट घेवपाक शक्य जाता आनी बारीक समाज जो आसा, जो गोंयकार आसा, सामान्य मनीस, तांकां तें शक्य जायना. आयज आमचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हे मुंबयच्या लिलावती हॉस्पिटलान तशेंच अमेरिकेच्या स्लोन कॅटरिंग कॅन्सर जे सेंटर आसा थंय वचून ट्रिटमेंट घेवन आयल्यात आनी आमी पळयतात ते बरे आतां आयल्यात आनी बरें नेटान काम करतात. आमकांय खोशी जाली ते आयले आनी नेटान काम करता म्हणून. आनी आमची अशी मागणी आसा की ही ज्यो 2 हॉस्पिटलां आसा ह्या DDSSY जी स्कीम आसा ताजे अंडर तांणी ती हाडची म्हणून. आनी हे जो सामान्य मनीस आसा तांकांय हो लाव मेळचो. आज गोंयांत कितलेशेच कॅन्सर पेशंट आसात, तांकां ते शक्य जायना ते करपाक, ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी सरकारा कडेन मागणी आसा की हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की ही जी स्कीम आसा DDSY ह्या कॅन्सरा खातीरय ती ओपन करची आनी ही ज्यो 2 हॉस्पिटल आसात ती एम्पेनल करची ह्या स्किमी अंडर.